योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. बरोच तेंप हुमकळत पडिल्लो गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस युतीचो प्रश्न पडलो जाग्यार. जाल्यार ते वटेन गोवा फॉरवर्डाचो एक आमदार भाजपाचे वाटेर. म्हापशा कामर खाजन जंक्शनाचेर जाल्ल्या अपघातात 4 गाडयांचें लुकसाण. समाधानाची गजाल म्हटल्यार अपघातात कोणाकूच लागूंक ना मार. प्रतिबंधीत दर्या वाठारात बेकायदेशीर तरेन नुस्तेमारी करपी आनी नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यां मदीं चलता मिक्सिंग फिक्सिंग. कुडबनच्या पारंपारीक नुस्तेमारी करप्यांचो आरोप. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. वेंचणुको लागीं पावतात तसो राजकीय मळारूय गोंधळांत गोंधळ पळोवपाक मेळटा. लोकांची मनरिजवणूय म्हटल्यार जाता. राज्य वेंचणूक आयोगूय तयारीन रावला. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार बरोच तेंप हुमकळत पडिल्लो गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस युतीचो प्रश्न जाग्यार पडला. जाल्यार त्याच बरोबर गोवा फॉरवर्डाचो एक आमदार भाजपाचे वाटेर आसा. पळयात राजकारणांतल्यो नव्यो खेळी. मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान मतदानाचे तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर सगळ्या राजकीय पक्षांची बसका आपयल्या. मतदानाचे वळेरेंत नांवां घालप वा काडप, मतदाना खातीर कितलो खर्च येतलो, तशेंच फॉर्म फायलिंगेचेर चर्चा करपा खातीर म्हयन्याळी बसका आपयली. नव्या वर्सान कोड ऑफ कंडक्ट लागू जातलो आनी फेब्रुवारीचे निमाणे मेरेन वेंचणूक जाहीर जातली. 5 राज्यांनी मतदान जातले. आमची कितें सजेशन आसा ती मायनर आमी दिल्या. 20 डिसेंबर म्हणल्यार फॉर्म 6 फॉर्म 7चे केम बीन जातले. न्यू रूल विल बी पब्लिश्ड ऑन 5 जानेवारी. फर्स्ट रुटीन मॅटराचो एक भाग आसा. तेच्या फुडली मिटींग प्रोबेबली डिसेंबर एंडाक बी जातली. तेतून म्हणल्यार इलेक्शन केन्ना तेजे गायडलायन्स ऑर मोस्टली टेंटेटिव्ह डेट्स आमकां कळटले. आय थिंक इलेक्शन कमिशनराचे रिप्रेझेंटेटिव्स म्हणजे देर top level people were supposed to come out tomorrow, but they have just postponed their visit by another 7 days. So by 8-10 तारखेक म्हणटा ते येतले. आनी एक फक्त गोंयचे इलेक्शन न्हू, तांकां प्लॅन करता आसतना 5 स्टेटीचे इलेक्शन्स करूंक जाय न्हू. सो प्रत्येक स्टेटीचो तो रिव्ह्यू घेतले आनी मागीर इलेक्शनाचे प्रोबेबली एज ऑफ नाव लास्ट टायम इलेक्शन्स वर held on 5th of February. Let us see when they are ready. Categorically, I have brought it to his notice one thing, that we have credible information that in Phathoda constituency, certain political leaders have given list of approximately 20 names to BLOs of our supporters, asking them to be deleted in Phathoda. But then what happens is voting right जे आसा genuine voteranचे हे हक्क ना करपाक हे उठल्यात. गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीची युती जातली अशें जायत्या जाणांक दिसतालें. जातली काय ना ते विशीं दुबावय आशिल्लो. युती जाता अशें विजयान सांगलें, पूण काँग्रेसीन ते न्हयकारिल्ले. काल विजय सरदेसायान आपलो आमदार विनोद पालेकराक बरोबर घेवन काँग्रेसीचो सर्वेसर्वा राहुल गांधीची भेट घेतली. त्या उपरांत गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस हांचे मदीं युती जाल्ल्याचे जाहीर जालें. तशेंच टीएमसी कडेन युती केल्ल्याचे चर्चेन आयिल्लो आमदार प्रसाद गांवकार राहुल गांधी बरोबर फोटवान दिसल्या उपरांत काँग्रेसीन वतलो हे चर्चेक आतां ओतो आयला. गोवा काँग्रेसीचो प्रभारी दिनेश गुंडूरावान हाचेर चड उजवाड घातलो. They've come in support of the Congress party, and they himself they have all mentioned it. Goa Forward Party and Mr. Prasad, both of them have said that we will be fully with the Congress party and we're going to support the Congress party in these elections. So, see, it's a support, and ultimately how we work out nitty-gritties will be worked out here. We are all going to be facing the election. So you are going together. He's come and met Sri Rahul Gandhi ji, So, and they've openly they've said that we are going to be with the Congress party. We will support the Congress party and we want to defeat the BJP. Okay. So, it is a welcome thing that they've done. I want to thank Goa Forward Party and Mr. Prasad Gaonkar for having taken that decision. When they are with us, it is confirmed. The nitty-gritties we are going to work out locally. Okay. They are going to be with us in this election. See, we are the leader of the alliance. This alliance or this whatever that is going to be formed, we are the leader of this alliance. So of course our manifesto, we will take everybody's inputs. Even if any other independents are wanting to support us and they want to give us their inputs, we will take their inputs also. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीची युती फिक्स जावं येता, पूण हाचो अर्थ गोवा फॉरवर्डाक सुसेग मेळटलो असो ना. विजय सरदेसाय बरोबर शिवोलचो आमदार विनोद पालेकरे आसलो, पूण ताचो साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकार मात फोटवात बेपत्ता आसलो. हे घडामोडीचेर भाजपाचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक प्रश्न केलो. ताणें सांगलें, चित्रांतल्यान बेपत्ता आशिल्लो जयेश भाजपाच्या गोपान आसतलो.
थिंगा फुटवार पयल्यार एकलो मिसींग आहा तो आतां मिसींग आहा हुंय तो इंजात येवपाचो आहा थिंगा फुटवार पयल्यार एकलो मिसींग आहा तो आतां मिसींग आहा हुंय तो इंजात येवपाचो आहा आय थिंक ही मस्ट बी ऑन हिज वे आय थिंक ही मस्ट बी ऑन हिज वे अजापाची गजाल म्हटल्यार काँग्रेसी बरोबर कबलात केल्ली असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस आपलो एकोडो आमदार चर्चिल आलेमावाक वगडावपाक शकता. चर्चिल राष्ट्रवादी सोडून टीएमसीत वचपाक शकता अशें गोपांतल्यान कळटा. मात काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीची आपूण पाशयेस काडून वाट पळयता अशें चर्चिलान सांगलें. 2 सप्तकां उपरांत आपल्या समर्थकां बरोबर जाता आशिल्ले बसकेंत धापिल्ली मूठ उक्ती करतलो अशें ताणें सांगलें. हे काँग्रेस बीजेपी कोळे फितूर आहाय म्हूण म्हाका कळ्ळें आनी आज हांव सांगो सोदितां क्लियरली डिसिजन इवान मागतोरी एनसीपीन म्हगे लिडरान बा सांगिल्लें जाल्यार हांव काँग्रेसी वचपाचो ना. कित्याक हांवें डिसिजन घेतलां खंयची जाल्यार एक पार्टींत हांव जॉयन जातलो आनी जॉयन जाता आसतना हांव आज म्हगे हे पळय लोक आहा हो लोक प्लस हांव म्हगेल्या वोटरांक घेवन व्हडली मिटींग घेवन मारगांव शारांत हे 2 विकां भितर खंयची पार्टी जॉयन जाता तें तुका हांव सांगतलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया आनी रिशाद शेख. म्हापशां कामर खाजन जंक्शनाचेर जाल्ल्या अपघातात 4 गाडयांचें लुकसाण जालें. अपघातात कोणाकूच माल लागूंक ना. जंक्शनाचेर एकल्यान मदल्यान गाडी काडली. ताच्या फाटल्यान येवपी 3 जाणांनी एकमेकाचेर गाडयो मोखल्यो. ह्या जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर जावचो अशें थळाव्या लोकांनी मागिल्ले, पूण महामार्ग बांदकामा वेळार लोकांची मागणी विचारात घेवंक ना. दुसरे वटेन सायन बोर्ड सारके नाशिल्ल्यान लोक आबूज जातात आनी ताकाच लागून हे अपघात जातात. हेच ते कामर खाजन म्हणटा ते म्हापसा कामर खाजन जंक्शन ज्या जाग्यार हेच्या पयलीं खुबदां बोवाळ जाल्लो की हांगासर कितें तरी जंक्शन बरें सारकें करून तांकां एक फ्लायओव्हर ब्रीज करपाचो अशें प्लान आसलेलो. पण तेन्ना हांगासर 2-3 फावटी डेमॉन्स्ट्रेशन जाल्लें, लोकांनी हांगा आवाज उठयलो, पण कोणाचेच कोणी सरकारान आयकून घेवना ना ह्या रोड अथॉरिटीन कोणाचेर आयकून घेवंक ना. हेका लागून हेजे आनी दुसरें म्हणल्यार सायन बोर्ड खंयच हेंच्यांनी सारकें लावंक नासल्या कारणान आनी मदल्यान वाटो दवरला थंयच्यान कोणूय शॉर्टकट म्हूण काडटा आनी ताका लागून ब्रेक मारल्या उपरांत हांगा एक्सिडंट जाता. ही गजाल आयचीच न्हय, हांगासर खूब फावटी जाला, 2-3 फावटी जाल्या. आयज 4 गाडयांचो एक्सिडंट जाल्लो आसा हांगा. एकट्यान मदल्यान गाडी काडली, दुसऱ्यान हाडून तेचेर मारली, तिसरो तेचेर मारली आनी चवथ्यान मागीर फाटल्यान तेचेर मारली. अशी 4 गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो आसा. कोणाक कॅज्युअल्टी जावंक ना तितली, पण गाडयो 4य डॅमेज जाल्ल्यो आसा. कामर खाजन म्हापशेच्यान संदीप कामोलकर, गोवा 365. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. प्रतिबंधीत दर्या वाठारात बेकायदेशीर तरेन नुस्तेमारी करपी आनी नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यां मदीं मिक्सिंग फिक्सिंग चलता. कुडबणच्या पारंपारीक नुस्तेमारी करप्यांनी आरोप केला. बुधवाराक कोस्टल पुलिसाचे मदतीन एक लॉन्च धरली. ताचे पावणे वेळार वेळीचो सरपंच डी सिल्वियान हो गंभीर आरोप केला. नुस्तेमारी खाते आनी कोस्टल पुलिसांनी मेळून बेतूल दर्यांत 12 नॉटिकल मायल्सा भितर नुस्तेमारी करपी नुस्त्याची लॉज धरली. बेतलांतल्या दर्यांत धरिल्ले हे लॉची वयल्यान नुस्त्याची कुडबणां पावणी जाली. पावणे आदी पंचनाम्या वेळार थळावो सरपंच आनी पारंपारीक नुस्तेमारी संघटनेचो आदलो अध्यक्ष सावियो डिसेल्वा आनी हेर थळाव्या नुस्तेकारांनी हजेरी लायली. ह्या वेळार फिशरीजाचे अधिकारी आनी पारंपारीक नुस्तेमारां मदीं वादय जालो. चेंज ಮಾಡಬೇಡ ಈಗ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಅದು ಕಾಡ್ಬಾಲ ಐತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂಡಲ್ಲ ಅದು 5 ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ए भाई ऐकल मला साहेब आता 2 बाक्स ಮುಂಡಲ್ಲ ಅದು 5 चालली रोकडी वयर काढ सगळे वयर काढ ऑप्शन बेस्ट वयर काढ रे मेल तक ಎಲ್ಲ बेस्ट व्हिडिओ काढ आमके
थळाव्या नुस्तेमारी करपी म्हणटा हाचे आदी फिशरीजान 2 बोटी सीज केल्ल्यो. दोनूय बोटींनी मिळून सुमार 70,000 नुस्त्यांची पावणी जाल्ली. प्रत्यक्षात तातूंत 3 ते 5 लाखाचे नुस्तें आशिल्ले. नुस्तेमारी अधिकारी मदल्या मदीं सेटिंग करतात. देखून दर एका कारवाये वेळार थळाव्या नुस्तेकारांक आस्पावन घेवचे अशें ते मागतात. आता ऑक्शन जाता जी बोट धरून हाडल्या आमचे गांवचे भाव कितें म्हणटाले जे हे लोक हे बोटकार हे सगळे बारीक नुस्त्या भितर शेलो बोटाचा येवन तांचो धंदो काबार केला. हो आज धंदो काबार आहे. 1000 बोटी आसताय विदीन 12 नॉटिकल मायल्स ते बंद जावपा जाय. आता पुलिसान धरून हाडले एक बोट लास्ट 1 म्हयनो पयले 2 बोट धरल्यो हिंगा. पूण तातूंत फिशरीजान कोणाक ऑक्शनाक आपोवना. तितून एक बोट हांवें लास्ट टायम दिसान सांगलेले 35,000 एक बोट हे जाला ऑक्शन जाला. दोन्ही बोट 70,000 आनी माल आहलो तो 3 ते 5 लाखां माल आहलो. आज तेंच जाला. आज आमकां हे कारण आमकां दुबाव फिशरीजाचो हे सेटींग जाता म्हूण आमकां तें काडूंक लायला. फिशरीजूय आहा हांगा. सो कोस्टल पुलिसान धरून हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय. आमचे सगळे गांवचे येयले एजंटाकूय आपयले ऑक्शन जातलें हेचेर. नुस्त्या पयले आमी दाखयल्ले 5 तरेचे दाखयल्ले. तांकां मागीर सांगलां आमी फिशरे सगळे नुस्त्या वयर काड म्हणून. आतां पयल्यार जाता 1 2 3 4 5 6 7 10-12 आयटम डिफरंट आयटम येयले. आज काल सांची एक बोट धरल्या खरी पूण 4 दीस पयलीं जो असो एक्सिडेंट जालो पळय न्ही तेमच्यांनी जी फायरिंग केली पळय ते शिशी आनी फातर मारून जेन्ना पुलीस आसले आनी ते गांवचे तळपणचे लोक आसले तेमच्या ते बसता जाल्यार ते कोण तरी त्या जाग्याचेर ऑन द स्पॉट मरण वयता आसले. जाल्यार इतलेच न्ही थंयच्यार तेमच्यांनी थांबोवंक ना. तेमच्यार ते बसोंक ना म्हणून तेमचे बोटी तेमच्यार चडोवपाचो ट्राय केलो तेमच्यांनी. जाल्यार हांव कितें म्हणटा आज बोट आमी गेल्ल्या दिसांनीच एक हे केल्ले की बोट जायी म्हणून. पणजेच्यान काणकोण बोट वयता म्हणून आसा ते बोटी मेळना पळय. अशी परिस्थिती येयली तेमकां पनवेल घेवन भायर वचचें पडलें. आनी तेन्ना तर तेमकां पनवेल घेवन भायर गेले कडे तेमच्यांनी फायरिंग केल्ली पळय ते फातर मारले जे शिशी मारली ते बसता आसले पुलीस ते गांवचे लोक मरण वयता आसले. तेन्ना गव्हर्मेंटान हे खंय तरी बोट बेगिना बेगीन ना जाल्यार बेतूल तरी बोट दवरपाक जाय आसली न्ही. गोवा 365 खातीर कुडबणच्यान रमेश नायक रावत. एक पायलट सांगता हांगा सगळे फोणूच आसात देखून गिरायक जायना. एक पसरकार सांगता 13 वर्सां सावन पळयता हांगा सगळे बुराकूच आसात. सूख सही म्हणटात त्यो वखदाकूय ना. कशी येतली गिरायकां? जाल्यार बांदोडेचो सरपंच म्हणटा फोंड्याचो बस स्टँड मसणभूंय म्हणून मुख्यमंत्र्यान घोशीत करची. म्हाका जाल्यार ही मसणभूंय कशी दिसता. अर्थातूच ते उलयतात फोंड्याच्या बस स्टँडाच्या अवतिकायेचेर. फोंडेचो हो बस स्टँड बांदोडा पंचायत वाठारात येता. ह्या बस स्टँडाचे अवतिकायेचेर बांदोडेचो सरपंच राजेश नायकान फार पेटयल्यात. तो म्हणटा अजापाची गजाल म्हटल्यार सरकारी यंत्रणच ह्या सरकारी बस स्टँडाची वाट बंद केल्या. स्टँड फोंडकुलांनी भरला. सगळ्यो गैरसोयोच देखून मसणभुयेक जागो सोडिल्लो बरो तेका दिसता. टायर हो बस स्टँड एक शमशान जावन पडलेलो आसा. हांगा फक्त पार्किंगाचो अड्डो आसा आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हेजो टिटो कलेक्शन करता. दुसरी गजाल म्हणल्यार हो येदो व्हडलो केटीसी बस स्टँड आसा. हांगा आरटीओ ऑफिस येदे व्हडलें तुमकां दिसता. हांगा येवपाक फोंडेच्यान जे गाडयो येतल्यो तांकां गव्हर्मेंटान खंयचीच वाट दवरना. मॅक्झिमम बसी तुमी पळयतले ज्यो गव्हर्मेंट म्हण प्रायवेट म्हण त्यो हांगा वयर पॅसेंजरांक वयर देंवयता आनी आवट एंड आवट पणजे वयता. खंयच्योच बसी चडश्यो बस स्टँडार येना. नाइलाज आसा जाल्यार हांगा बसी येतात. सो आर्थीक हांगा जर पळयत हे बस स्टँडाची परिस्थिती जाल्यार हो बस स्टँड म्हाज्या हिशोबान तरी सीएमा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता फोंड्या भितर मसण बरी ना. सो तेणी हो शमशान म्हणून डिक्लेअर करचो जेणे करून हांगा मोडी तरी लासोवपाक बऱ्याक पडटलें. कुशीक आरटीओचे ऑफिस आसा पण तातूंतय साबार गैरसोयो आसात. मुखेल गजाल म्हटल्यार थंय वचपाकय सारकी वाट ना. गटर ना. उदकाची तरतूद ना. टाकी आसा पूण केन्ना वापरिल्लीच ना. टॉयलेटीच्यो हुयेली. पॅसेंजर आसूं केटीसीचो स्टाफ वा आरटीओत येवपी लोक सगळ्यांकच ह्या गैरसोयेक तोंड दिवचें पडटा. जी गजाल सरपंचान सांगली तीच थळावो पायलट डेमू नायकानय अधोरेखीत केली आनी तेच दुख्ख शिवराम गावणेकारानय उक्तायले. फोंडा हें कितें मध्यवर्ती ठिकाण आसा पूण फोंडे हे मध्यवर्ती ठिकाणाक केन्ना वालोर म्हणटो ना. कित्याक ते फोंडेचो विकास म्हणजे बाकीचे जे बस स्टँड जे आसा न्हू ते तेंच्यांनी बरें केल्ले आसा. ते थंय लोक वताना आनी हांगा हे बस स्टँडार विकास असो जावपाक की
सगळे लोक चारी वटचे लोक हांगा फोण्या मध्यवर्ती म्हणटा हेच ठिकाण जेन्ना ह्यो बस स्टँड म्हणटा तेंच्यांनी परत सारको करून लोकांक उदक बीन आसा लोकांक सारकें मेळना थंय बस स्टँड आसा तें कितें आसा तें हें बीन नळ बी आसता बंद आसता टॉयलेट सारको ना कित्याक तो व्हांवत आसता सुख सोयी म्हणटा अशें कांयच ना अशें दुकानां बंद आसता चालू आसता हांगा 13 वर्सांनी आसता 13 वर्सांनी थंय परिणाम वचत आसता आमी हे दुकाना मुखारल्यान आतां पळयता कितले वर्सां ते खड्डे पडलेले आसा आनी सरकार ऐलान करता आयज पुरयतलो फाल्यां पुरयतलो तारीख फाटलेच टायमार तारीख दिल्ली नोव्हेंबर 1 तारीख पयलू सगळे खड्डे पुरयतलो अशें म्हणून डिक्लेअर केली गव्हर्मेंटान पूण हे खड्डे आजुनूय पुरयलेले ना 2 व्हिलरांचे तर सामकेच हाल जाता हांगा मेन करून कॉलेजीचे भुरगे येता वयता आसतना पडटात एक गाडी पडले म्हणून दुसरी गाडी पडटा दुसरी गाडी तिसरी गाडी पडटा सरकारान हेजेर सामको कडक उपाय घेवचो हे जर कोर्टान घालीत न्ही मॅटर जाल्यार हेजेर म्हाका हायवेचेर डायरेक्ट स्टे मेळटलो कित्याक गव्हर्मेंटाचे कायद्यान आसा की आमी डेव्हलपमेंट करपाचें आमी रोड वायंडींग करपाचें सगळें करपाचें पूण जे पयलींचे रोड आसा लोकांक जे आसा ते प्रोविजन करूनच करपाचें हांगा अक्षरशः हे टोटल ज्युरिडिक्शन शापूर ज्युरिडिक्शन बाकीचे एंटायर विलेजीस आहा परत सांगून दिल्लो आसा हांकां तेणी एक्सेस दवरलेलो ना जो पयलींचो रोड आहा तो अक्षरशः तेणी बंद केला बस स्टँडा वयलो बंद केला आरटीओ ऑफिसाचो बंद केला गांधी मार्ग गांधीनगर चिरपुडे हे एंटायर टोटल एरिया आसा हांकां कंप्लिटली रोड बंद केला आनी हो जो ते तोंडी सांगता कितें म्हणून की बाबा तुमकां रोड आसा म्हणून हो तेणी लिखी केन्ना दिवना आनी ते दिवपाकूय शकना कित्या खातीर हो जो रोड आतां ते म्हणटात पळय दिस इज एंटायर प्रायवेट कदंबा प्रॉपर्टी प्रायवेट कदंबाचे परमिशना शिवाय कोण हांगसरल्यान येवपा वचपाक शकना इन केस फाल्यां हांगा कितें एक्सिडेंट जालो कितेंय जालें जाल्यार तेजे कोण कांयच तेजे रिजल्ट मेळचो ना गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. राती एकाक सुमार कर्नाटक पुलिसांनी गोंयांतल्यान कर्नाटकांत वचपी सोरो जप्त केलो. अजापाची गजाल म्हटल्यार गोंयचे गेटी वयल्यान सही सलामत हो सोरो कर्नाटकान वतालो. म्हटल्यार जे काम गोंय पुलिसाक जमले ना ते कर्नाटक पुलिसांनी केले. गोंय कर्नाटक बॉर्डरीचेर पोळे चेकपोस्टाचेर कर्नाटक पुलिसांनी केल्ले कारवायेत सुमार 3,02,000 मोलाचो सोरो आशिल्ल्यो 768 बाटल्यो कर्नाटक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यो. गाडयेंतल्यान व्हरतात त्या नुस्त्याच्या रिकामी कंटेनरांनी ह्यो बाटल्यो घालून व्हरताले. गोवा आणि कर्नाटकाच्या सीमेर आशिल्ल्या चेकपोस्टाचेर म्हणजेच पोळे चेकपोस्टाचेर कर्नाटक पुलिसांनी आपल्या गेटीचेर सुमार 3,20,000चो बेकायदेशीर सोरो धरलो. ही घटना काल राती सुमार 1 वराचेर जाली. हो सोरो नुस्त्याच्यो गाडयो ज्यो रिकामे वयतात त्या बॉक्सांच्या भितर आशिल्लो. कर्नाटक पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 750 मिलीलिटराच्यो सुमार 768 बाटल्यो आशिल्ल्यो. ताची किंमत एकंदरीत 1,50,000 सुमार जातात आणि त्याच बरोबर गाडयेची किंमत मेळून एकंदरीत 3,20,000 इतकी तांच्यांनी ह्या म्हालाची बजेट जप्त केल्या. कर्नाटक पुलिसांक अशा तरेचो बेकायदेशीर सोरो व्हरपाच्यो कितल्योश्योच गाडयो आनी कितल्योश्योच घडणुको सापडटात. पूण ह्यो ज्यो गाडयो कर्नाटक पुलिसांक सापडटात त्यो सगळ्यो गाडयो गोवा एक्सायज आनी पुलिसाच्या गेटींतल्यान पास जावनूच वयतात. जाल्यार गोंयच्या सरकाराच्या किंवा गोंयच्या प्रशासनाक कित्याक मेळना असो आतां नवो प्रश्न हांगासर तयार जाला. गोवा 365 खातीर पोळेच्यान देविदास गांवकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वासिनाचे विक्रमी उत्पादन आनी लसीकरणा उपरांत संवसारांतल्या साबार देशांनी कोरोनाच्या भयांतल्यान सुटकेचो सुस्कारो सोडिल्लो. पूण कोरोनाच्या ओमिक्रॉन विशाणून भलायकी क्षेत्रा सामकार नवें आव्हान उबें केलां. ओमिक्रॉन विशाणूच्या भयान कितल्याशाच देशांनी प्रवासाचेर निर्बंध घातल्यात. दक्षिण आफ्रिकेत सापडिल्ल्या ओमिक्रॉन विशाणून पुराय संवसाराक धरधरून सोडले. आता ह्या विशाणूचे बाधिकार जाल्ले दुयेंती UK आनी युरोपांतल्या साबार देशांनी मेळपाक लागल्यात. जागतीक भलायकी संघटनेन दिल्ले म्हायती प्रमाण हो नवो विशाणू परिस्थिती प्रमाण बदलत रावता. तशेंच कोरोना वासिनाचेर हो प्रभावी थारता. ताकाच लागून संवसारांतल्या भोवतेक देशांनी दक्षिण आफ्रिका आनी शेजारच्या देशांतल्यान येवप्यांचेर खर प्रवास निर्बंध घातल्यात. धोकोदायक आशिल्ल्या देशांमध्ये आस्पाव केल्ल्या देशांतल्यान आयिल्ले 6 प्रवाशी कोरोना पॉझिटिव्ह सापडिल्ल्याचे महाराष्ट्राच्या भलायकी खात्यान म्हटलां.
ह्या सहप्रवाशांमधल्या कांय जणांमदी कोरोनाची लक्षणां दिसून येतात जाल्यार कांय प्रवाशांमदी सौम्य लक्षणां आशिल्ल्याचे दिसून आयला। ह्या 6 जणांच्या संपर्कात आयिल्ल्यांचो सोद चालू आसा। धोक्याच्या लिस्टान घातिल्ल्या देशांचेर खर प्रवास निर्बंध लागू केल्यात। ओमिक्रॉन विषाणूचो संभाव्य धोको लक्षात घेवन हे निर्बंध लागू केल्यात। नव्या नेमाप्रमाण दर एकल्याक विमानतळार आयल्या उपरांत RT-PCR टेस्ट करून घेवची पडटली। तपासणी अहवाल आयले बगर कोणाकूच विमानतळावयल्यान वचपाक मेळचें ना। तशेंच 7 दिसां खातीर क्वॉरंटायन सक्तीचें केला। भारतात फाटल्या 24 वरांत 8,954 कोरोना केशींची नोंद जाल्या जाल्यार 267 जणांक कोरोनाक लागून मरण आयला। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात। कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच। मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365। देव बरें करूं।